संकल्प आमोणकाराचेर अन्याय जावचो ना ताका गुड न्यूज मेळटली म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले। संकल्प आमोणकाराचो आयतारा वाडदीस जालो। वाडदिसाक गेल्ले कडेन संकल्प आमोणकाराच्या कार्यकर्त्यांच्या मुखार मुखेलमंत्र्यान हे विधान केले। फाटल्या कांय दिसां सावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू आसा। मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो, कोणाचे मंत्रीपद वतले आनी कोणाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव जातलो हाचे कडेन गोंयकारांचें लक्ष लागून उरलां। इतले मजगतीं संकल्पाच्या वाडदिसाच्या दिसा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संकल्पाचेर अन्याय जावचो ना ताका गुड न्यूज मेळटली अशें हे विधान केलेलें आसा। राजधानी पणजेत आता सोमारच्यान 6 इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो। तशेंच फुडल्या कांय दिसांनी आनीक बसी चालीक लावपाच्यो आसा। सुमार 48 बसी राजधानी पणजेत चालीक लावपाच्यो आसा। तशेंच लोकांनी स्मार्ट टिकेट सिस्टमीक सहकार्य करचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। राजधानी पणजेत आयच्यान म्हटल्यार सोमारच्यान 6 इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो। तशेंच फुडल्या कांय दिसांनी आनीक बसी चालीक लावपाच्यो आसा। सुमार 48 बसी राजधानी पणजेन सध्या चालीक लावपाच्यो आसात। तशेंच लोकांनी स्मार्ट टिकेट सिस्टमीक लेगीत सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा। वेवसायीक एलपीजी सिलिंडराचो दर 30 रुपयांनी देंवला। मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या कार्यकाळाच्या सुरवातीक एलपीजीच्या दरात जाल्लो हो पयलो बदल आसा। पूण अशें आसले तरी घरगुती सिलिंडराचो दर मात आसा तसोच आसा। इंडियन ऑयल कंपनीन नवो दर जाहीर केलेलो आसा। वेवसायीक एलपीजी सिलिंडराचो दर 30 रुपयांनी देंवला, मात्र घरगुती सिलिंडराचो दर अजून आसा तसोच आसा। मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या कार्यकाळाच्या सुरवातीक एलपीजीच्या दरात जाल्लो हो पयलो बदल जावन आसा। वेदांता मायनिंग कंपनीन बेकायदेशीरपणान कब्जो केल्ली आमची शेतां आमकां दिवची, शेतांतल्यान मीन येरादारी करपाक कशेंच दिवचे नात म्हणून दिवचल पिळगांवचे शेतकार आक्रमक जाले। वेळ पडलो जाल्यार कोर्टांत वचपाची आनी बायलां भुरग्यांक घेवन शेतांत देंवपाची तांची तयारी आसा। तांच्यांनी अशी तयारी दाखयलेली आसा। वेदांता मायनिंग कंपनीन बेकायदेशीरपणान कब्जो केल्ली शेतां परत मेळचे खातीर पिळगांवचे शेतकार आतां आक्रमक जाल्यात। ह्याच फाटभुंयेर आयतारा पिळगांवच्या श्री महादेवाच्या देवळांत शेतकारांची बसका जाली। ह्या बसकेक सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या सयत हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। समाज कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर हाणें शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन केलें। आमकां आमची शेतां परत जाय आनी ती मेळा मेरेन आमी वग्गी रावचे नात म्हणून शेतकार आक्रमक जाले। रायट टू चायल्ड अधिकार दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य जावन आसा। जीएमसींतले मोफत आयव्हीएफा खातीर सुमार 50 जोडप्यांनी नोंदणी केला। तातूंतल्यो 2 आयव्हीएफ यशस्वी जाल्ल्याचे जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हाणें सांगले। डॉक्टर्स डे निमतान गोमंतक कार्यालयांत आयोजीत केल्ले एका खासा संवादांत दोतोर बांदेकर उलयताले। रायट टू चायल्ड अधिकार दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य आसा। जीएमसींतले मोफत आयव्हीएफा खातीर सुमार 50 जोडप्यांनी नोंदणी केलेली आसा। तातूंतल्यो 2 आयव्हीएफ यशस्वी जाल्ल्याचे जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हाणें सांगले।
तेंबवाडा मोरजे पारंपारीक पायवाट आडयिल्ल्यान नुस्तेकारांचेर हावळ आयला. पायवाट आडयिल्ल्यान नुस्तेकारांक आपल्या होड्या मेरेन वचपाक मेळना. तशेंच हांगासर बेकायदेशीर जेट्टी उबारिल्ल्याचो आरोपूय मयूर शेटगांवकर हाणें केलो. ग्रामसभेत जेट्टीक विरोध करूनय ही जेट्टी हांगा आयलीच कशी असो प्रश्न ताणें विचारला. रुमडामोळ हावसिंग बोर्डान बांदिल्ली बिल्डींग बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप थळावो पंच विनायक वळवयकार हाणें केला. नव्या प्रकल्पांक लागून हांगासर लोकवस्ती वाडल्या. लोकवस्ती वाडिल्ल्यान कोयराची समस्या उप्राशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. ताका लागून सरकारान बेकायदेशीर बिल्डिंगेंचेर कारवाय करपाची मागणी ताणें केलेली आसा. रुमडामोळ पंचायत वाठारांत डेंग्यू जावन हालींच एका 5 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयिल्लें. त्या उपरांत बेकायदेशीर बांदकामां परतून चर्चेचो विशय जावन उरला. ह्या मुद्द्याचेर रुमडामोळ पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चाय जाली. संबंधीत बेकायदेशीर बिल्डींग 2021 पाडपाचो आदेशूय पंचायतीन काडिल्लो. पूण अजुनूय ती बिल्डींग पाडूंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. ही बिल्डींग कित्याक पाडूंक ना तें कळपाक मार्ग ना. बेकायदेशीर बिल्डिंगाक कोणाचो आशिर्वाद आसा असोय प्रश्न ताणें उप्राशिल्लो आसा. बुशी डॅम दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या चौगांच्यो कुडी आतां मेरेन सांपडल्यो. एकलो अजुनूय बेपत्तो आसा. ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचें जिल्लो अधिकारी सुहास दिवसे हाणें सांगलें. ही घडणूक दुर्दैवी आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. पर्यटकांनी गजगजांचेर धांवपाक वतना जतनाय घेवची. अचकीत पावस पडटा आनी उदक वाडटा तेन्ना उदकांत देंवतना पर्यटकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें. सांग्यार कितलेशेच कडेन रस्त्या कुशीक धोकादायक झाडां आसात. मात ती झाडां मारपा खातीर फावो तितलो फंड पालिके कडेन ना अशें सांगेचो उपनगराध्यक्ष क्वेरोज क्रूज सांगता. खाजगी जाग्यांतली रस्त्या कुशीक जी झाडां आसात ती ते जमीन मालकांकूच मारपाक सरकारान मान्यताय दिवची अशी ताणें मागणी केलेली आसा. सांग्यार कितलेशेच कडेन रस्त्या कुशीक जी धोकादायक झाडां आसात ती झाडां मारपा खातीर खंय पालिके कडेन फावो तितलो फंड ना अशें सांगेचो उपनगराध्यक्ष क्वेरोज क्रूज हाणें सांगलें. ताका लागून खाजगी जाग्यांतली जी रस्त्या कुशीक धोकादायक झाडां आसात ती त्या जमीन मालकांनीच मारची आनी सरकारान तांकां मान्यताय दिवची अशी मागणी उपजिल्लो अधिकारी क्वेरोज क्रूज हाणें केल्या. विठ्ठल नांवाचो जयघोश करीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वारकऱ्यांनी पंढरपुराच्या वारीक सुरवात केली. ह्या वारीक जाणट्यां सयत नेणट्यांचोय आस्पाव आसा. पांयवारीत 300 परस चड वारकरी वांटेकार जाल्यात. तातूंत जाणटे नेणट्या सयत बायलांचो आस्पाव आसा. दोडामार्ग दिकेच्यान ह्या वारकऱ्यांची पंढरपूरची वाट तांच्यांनी धरल्या. 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपुरा वतले. वाटेर थारावीक सुवातींचेर ते वारकरी विसव घेतले.
म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत गोंयांत वातावरण बरेंच तापलां. म्हादयच्या बाबतीत आपूण गंभीर आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. प्रभावा वरवीं म्हादयची पळोवणी म्हटल्यार पत्रकार आनी समाज वावुरप्यांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार अशें विरोधकांचें म्हणणें. प्रवाहा वरवीं म्हादयची जी पळोवणी म्हटल्यार जी केलेली आसा ती पत्रकार आनी समाज वावुरप्यांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार आशिल्ल्याचो आरोप जो आसा तो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो. म्हादयच्या बाबतीत सरकार गंभीर नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार म्हणून अधिसूचित केल्यारूच म्हादयक वाटावपाक यश येतलें अशें विरोधकांचें म्हणणें आसा. म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाचें सरकार गंभीर आसा, पूण आमच्या सरकाराक म्हादयचें पडूनच गेल्लें ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हटलां. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणांत मुख्य सूत्रधार पुजा शर्मान पणजी सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. तिच्या जामीन अर्जाचेर 3 जुलयाक सुनावणी जातली. ह्या प्रकरणांत SITनूय आपली बाजू मांडची अशें कोर्टान सांगलां. क्रायम ब्रांचीचे SITन पुजा शर्माक 1 जुलयाक चवकशे खातीर हजर रावपाक सांगिल्लें, पूण तिणें आपल्याक फावना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून मागणी केल्ली. मुखावयल्या पावसाळी अधिवेशनांत आसगांवांतले घर मोडपाचो मुद्दो मांडटलो अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हटलां. भाडे मारपी ज्या ड्रायव्हरां कडेन बॅच ना तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. हे टॅक्सीकार स्वताच्या बळग्यार हो वेवसाय चलयतात तेन्ना तांचो वेवसाय बंद करपाचो प्रश्नूच येना अशें तांचें म्हणणें. भाडे मारपी ज्या ड्रायव्हरां कडेन बॅच ना तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केलो. मात जर सरकार तांकां सरकारी नोकऱ्यो दिता आसत तर आपूण ह्या विशयाचेर उलोवप बंद करतलो अशें मायकल लोबो हांचें म्हणणें आसा. गोवा मायल्स ड्रायव्हरांच्या संदर्भांतले सगळे प्रश्न सुटावे जावचे ह्या खातीर कालांगूट टॅक्सी ड्रायव्हर तशेंच थळावो आमदार मायकल लोबो हाणें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांची भेट घेवन निवेदन पत्र तांकां सादर केले उपरांत मायकल लोबो पत्रकारां कडेन उलयतालो. एक जुलै सावन देशांत 3 नवे कायदे लागू जाल्ले आसात. गोंयांत ह्याच संदर्भांतली पयली केस पणजे पुलीस स्टेशनांत नोंद जाली. हाचे फुडले सगळे गुन्यांव नव्या कायद्या प्रमाण नोंद जातले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिली. 1 जुलै सावन देशांत 3 नवे कायदे लागू जाल्ले आसा. IPCच्या जाग्यार भारतीय न्याय संहिता, CRPCच्या जाग्यार भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता तशेंच भारतीय पुरावो कायद्या सुवातेर भारतीय साक्ष अधिनियम हे कायदे लागू जाल्यात. गोंय राज्यांत ह्या संदर्भांतली पयली केस पणजे पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्ली आसा. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन पुलिसांक ट्रेनिंग दिल्ली आसा, मात ज्यो केशी चालू आसात त्यो आदल्या कायद्या प्रमाणेच चलतल्यो अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें दिली. व्यावसायिक LPG सिलिंडराचो दर 30 रुपयांनी देंविल्लो आसा, मात घरगुती सिलिंडर अजून आसा तशेंच आसा. मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या टप्प्यांतल्या कार्यकाळाच्या सुरवातीकूच हो LPGच्या दरांतलो पयलो बदल आसा अशें म्हटलें जाल्यार हरकत ना. अशें आसलें तरी घरगुती सिलिंडराचो दर तसोच आसा. इंडियन ऑयल कंपनीन हे नवे दर जे आसात व्यावसायिक सिलिंडराचे ते जारी केलेले आसात. ताका लागून व्यावसायिक LPG सिलिंडराचो दर 30 रुपयान देंविल्ल्याची ही म्हायती मुखार आयला. पूण घरगुती जे सिलिंडर आसात तांची दर केन्ना देंवतली हाचेर आतां लोकांचें लक्ष लागून वता.
पणजेच्या वालंकिणी ज्वेलर्स आणि पुना गाडगीळ शोरूमात जाल्ल्या 12 लाखांच्या चोरयेच्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी व्हड कारवाय केली। इराणी बेग गटाचो दुबावीत आरोपी अब्रार हुसेन बेग हाका अटक केली। दुबाविता कडल्यान सुमार 8 लाखाचे भांगर जप्त केले। जाल्यार पणजेच्या वालंकिणी ज्वेलर्साच्या दुकानात चोरी केल्ल्याची कबुली दिली अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें सांगलें। आयतारा रातच्या वेळार गुळेली मुरमुणे वाठारांतल्या रस्त्याक अचकीत एक व्हडलें फोंडकूल पडिल्ल्यान येरादारी वरांची वरां येरादारी आडखून पडली, तशेंच यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडलो। उपरांत ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच सरपंच नितेश गावडे आनी पंच सिद्धू हाणें कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून पुलिसांच्या मजतीन बॅरिकेड घालून हो रस्तो बंद केलो। सध्या फोंडकूल पुरोवपाचें काम सध्या थंय मागीर चालू आसा। रस्त्या कुशीक संरक्षण भिंत बांदची अशी थळाव्या लोकांनी ह्या दरम्यान मागणी केल्या। अहमदाबाद गुजरातच्या खुबशा भागांनी मुसळधार पावस पडलो। खुबशा भागांनी उदक साचून राविल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जालें। सुरत, भूज, वापी, भरूच आनी अहमदाबादांतल्या कांय भागांनी उदक बरेंच भरून आयलें। गुजरात राज्य आपत्ती वेवस्थापनान केंद्रान दिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा सकाळी 6 वाजल्यापासून दनपारां 4 मेरेन 10 वरांनी 43 तालुक्यांनी 40 मिलीमीटरा पेक्षा चड पावसाची नोंद गुजरातात जालेली आसा। काश्मीर खोऱ्यात कांय वाडट्या तापमानाच्या फाटभुंयेर प्राथमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक 10 दिसांची सुटी जाहीर केलेली आसा। म्हणजे इतले थंय तापमान काश्मीराक वाडिल्लें आसा। थंड हवामानाचे थळ आसून सुद्धा थंय इतली तापमानाची नोंद जालेली आसा। दिल्ली जाल्यार सोंसूं नजो इतकी गरमी वाडल्या। सध्या गोंयांत लेगीत पावस पडत आसा, पूण गरमीचे मात्र नांव थांबना। हवामान खात्यान येवपी कांय दिसांनी तापमानांत वाड जावपाची शक्यता उक्तायला। हवामान खात्याच्या अहवालाचो संदर्भ घेवन शिक्षण खात्यान काश्मीरांत शाळांक सुटयो दिवपाचें थारायलां। जम्मूच्या शालेय विभागाच्या आदेशानुसार काश्मीराक गरमेच्यो सुटयो 16 जुलय मेरेन वाडयल्ल्यो आसा। दिल्लीतल्या कथीत सोरो गैरव्यवहारात CBI कडल्यान जाल्ल्या अटकेक आव्हान दीत दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें उच्च न्यायालयांत धांव घेतली। तांकां मार्च म्हयन्यांत अटक जाल्ली, जाल्यार 26 जूनाक ह्या प्रकरणात CBI कडल्यान तांकां अटक जाल्ली। CBI कडल्यान अटक जाल्या उपरांत विशेष न्यायालयान केजरीवाल हांची आदी 3 दीस आनी उपरांत 12 जुलय मेरेन कादयेत रवानगी केल्ली। विशेष न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक लेगीत केजरीवाल हाणें आव्हान दिलें।
लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदा खातीर फैजादाबाद अयोध्येंतल्यान निवडून आयिल्ल्या समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद इंडिया आघाडीचे उमेदवार आसतले हे विरोधी पक्षांनी लागीं जाहीर केले आसा। प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतले प्रमुख मित्र पक्ष समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक तशेंच शरद पवार हांच्या नेतृत्वातले राष्ट्रवादी काँग्रेस हांच्यातल्या चर्चेत अवधेश हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाल्लेलो आसा। कोलवाळ पुलिशेन शेनवारा कामुर्ली, कोलवाळे तशेंच हावसिंग बोर्ड वाठारात टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेत बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 63 जाणांक पुलिशेन उखल्ले। टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली। धावी नापास जाल्ले विद्यार्थी कितें करतात हाचो अहवाल दर एका स्कुलांकडे मागला असो आदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेलो आसा। त्या विद्यार्थ्यांचे वर्स फुकट वचचे न्हय हे खातीर ITIचे शिक्षण घेवन 10वी पास जाल्ले प्रमाणपत्र तांकां मेळपाक जाय। तांकां फुडारा खातीर दिशा दिवपाचो आमी यत्न करतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले। सांखळे कारापूर वाठारांतल्या डॉक्टर KB हेडगेवार विद्यामंदिर हायस्कुलाच्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत भरपूर पावस पडलो। फुडले 4 दीस म्हटल्यार 4 जुलय मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो आसा। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत भरपूर पावस पडलो आनी फुडले 4 दीस उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। ताका लागून हवामान खात्यान फुडले 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्टूय जारी केला। वाऱ्याचो वेग जो आसा तो वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो। विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वारकऱ्यांनी पंढरपुराच्या वारीक सुरवात केली। ह्या वारीत जाणट्यांसयत नेणट्यांचोय आस्पाव आसा। पांय वारीत 300 परस चड वारकरी वांटेकार जाल्लेले आसतात, जातून जाणट्या नेणट्यांसयत बायलांचोय आस्पाव आसा। दोडामार्ग दिकेच्यान ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरली। 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपुरा वतले।